म्हाज्या वडिलांची जी म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका सीट मेळ्ळा ते म्हाज्या वडिलांचे जे काम तेणी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी आनी जी संदी मेळ्ळा भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर यांचे हांव आभार मानता. म्हाकाय लोकांनी असोच सपोर्ट दिवचो आनी म्हाज्या वडिलांची जी कामां हांव फुडें व्हरतलो आनी फुडेंय लोकांनी म्हाका असोच आशिर्वाद दिवचो, म्हाका सपोर्ट करचो. सपोर्ट यू और इट इज बिकॉज इज अ पार्टी मेंबर यू फील दॅट त्याचा सपोर्ट आसतलो तुका? ना, म्हाका सपोर्ट तेचो आसतलो. आमी सगळे पळय इच्छूक सगळे आसता, पूण आमी एज अ पार्टी BJP पार्टी आमी सगळे एक आसा. आमी एक जावन आमी हो सीट जिखपाक आमी सगळें काम करता. हाऊ डू यू सी द ओपोनंट कॅन्डिडेट जो केतन भाटीकार आसा, जो म्हज्या पक्षा कडेन नातें भरपूर लागीं आशिल्लें, तो सदांच अजुनूय म्हणटा की सुदीन ढवळीकर म्हजो आयडल, पूण आतां काँग्रेसान आसा. सो आयडल आसलो तो काँग्रेसान आसा. सो हाऊ डू यू सी दॅट? अशें आतां ऑलरेडी आमी BJP MGP युती आसा. आणि बऱ्याच बरी न्यूज आज जाल्या की आज रितेश नायकाक भाजपाची तिकीट डिक्लेअर जाली. म्हाका दिसता की आज थोड्या बऱ्या निमित्तान रितेश जिखलो असो दिसता म्हाका. म्हणल्यार फ्रेंड लक्षांत दवर, वांगडा सगळे बरोबर आसतले, तुमकां फाल्यां परत कळटले, वांगडाच भोंवतले सगळे पळय. ऑपोजिशन फ्रेंड म्हणटा जाल्यार भाटीकार तुजो फ्रेंड, ते मागीर ऑपोजिशन तुजो फ्रेंड म्हणटा न्हू. ऑपोजिशन नाव घेतलें तूं माझ्या ऑपोजिट रावलो पळय. सगळ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आशिल्ली की ज्या पद्दतीन रवीन काम करून थंय पार्टीची उभारणी केल्ली आसा ताच्या चल्याक देशाक तिकेट दिवची. हायकमांडान म्हाका दिसता सगळ्यांचे म्हणणें आयकून हे करून आज ताची तिकेट डिक्लेअर केल्ली आसा. काम करना आसतना बेश्टो न्हिदून उठून हाडलो आनी अशें रितेश हो नगराध्यक्ष आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, बापायचे बरोबर काम करता आनी तशें आसा जाल्यार ताका फॅमिली रावचें ना. म्हाका बरें दिसलें म्हणून वचून रितेशाक दिलें तें पळोवन, आनी हांवें पयलेच दीस सांगिल्लें आनी तेंच सगळ्यांनी फुडें व्हेलें आनी युती धर्म पाळून रितेशाच्या फाटल्यान निश्चितूच ताका निवडून हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. रितेश बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण BJPन ताची तिकेट डिक्लेअर केल्या. जोमान बरी ताकद लावन फोंड्या खातीर कितें बरें करपा खातीर फुडें यू हॅव टू टेक एवरी ओपोनंट इन अ व्हेरी सिरियस वे, बिकॉज आय नो वन थिंग, जे कोण सायडीन घालपाक चल्ल्या पळय ते कोणाची मतां फोडपाक घालपाक जाल्यार तुकाय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. इन लायफ यू नेवर बी ओवर कॉन्फिडंट. हांव तर कॉन्फिडंट सुद्दां रावना. यू आर फायटींग वन ऑफ द स्ट्रॉंगस्ट पार्टी आय वूड से इन द वर्ल्ड. आनी BJPची एक गजाल आहा, वेन दे फायट एट अ डिफरंट लेवल. केतन येयलो जिखलो जाल्यार पत्तो मागीर उडकी मारतलो कितें? वॉट इज योर क्लॅरिटी ऑन दॅट? एक्शन स्पीक्स लार्जर दॅन वर्ड्स. कितें म्हणटा कळ्ळें तुका? BJP जिखूंक शकना म्हणून ते काँग्रेसीच्यान व्हरता पळय. माय वोटर्स नो मी. Casinos have occupied prime road space, footpaths and our public spaces. Even our view of the river is blocked by the huge casino hoardings and offices on the river promenade. When you enter Panjim, all you see is casino signage everywhere. So basically आमी निषेध करता की ही आमची पणजे सिटी आसा ती आख्खे काजिनोन घेतल्या, ऑक्युपाय केला. ते रस्त्यार बॅरिकेडाचेर ऍडव्हर्टिजमेंट, फुटपाथाचेर तेणी ऑक्युपाय केला. व्हडले व्हडले सायनेजीस आसा. आमी सिटीन एंटर करता आसतना ते सकलाचेर दिसता. मागीर बस स्टँडाचेर आमी आख्खे डिवायडर तेणी कजिनोचे घातला. सो ही सिटी कजिनोची सिटी अशें ऍडव्हर्टिजमेंट करता, ताजेर आमी निषेध करता. CCPन तर हे ऍडव्हर्टिजमेंटाक परमिशन दिवना, बॅरिकेडाचेर ना होर्डिंगाचेर परमिशन दिवना आनी तांकां कांयच रेव्हेन्यू येना, जाल्यार हेंकां फ्री ऍडव्हर्टिजमेंट करपाक कोणे परवानगी दिली? आनी सरकार कितें करता? आमकां SP ट्रॅफिकान सांगले की आमी परमिशन दिवना आनी ताणें सरळ सांगलें, एटलीस्ट हांव आसा मेरेन आमी केन्ना कजिनोचे हें घेवना, ऍडव्हर्टिजमेंट घेवना आनी आमचे बॅरिकेड जे आसा ते आमकां हेड ऑफिसांतल्यान आमकां येयला. वी हॅव रिटन टू द कमिशनर विथ दीज फायंडिंग्स डिमांडिंग दॅट सिन्स द बॅरिकेड्स आर अनऑथरायज्ड अँड इलिगल दे शुड बी रिमूव्ड इमिजिएटली. आतां आमकां हो प्रश्न येता, why have CCP commissioners and governments in power over the years not checked on illegal casino advertisement? Help us save our lives. We want
तेंका आमकां खबरूच ना म्हणटा आमची पण आमकां कांय खबर ना. फोन मारल्यार आपण फोन घेणार आमचे, पण हिंगा गेल्यार म्हणटात अरे एका फोन केला, त्या डिपार्टमेंटाक फोन केला, सगळे केला. अरे बाबा तुमकां आतां आमकां अजुनूय खबर ना कित्याक लागून जाता, सांगात तरी आमकां कितें इज इट वॉटर कंटेमिनेशन, एअर बॉर्न आनी कितें वेक्टर बॉर्न, बिकॉज वी कॅन टेक प्रिकॉशन्स ऑन दॅट व्हायरस ऑर वॉट एवर डिजीज दॅट इज कॉजिंग अस सिक. डॉक्टरान सांगला सस्पेक्टेड वॉटर बॉर्न डिजीज म्हणून. हेल्प अस सेव आवर लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन and everybody of our older generation sogle please magta government please full soglang contaminate and spread apacha please I pray please take necessary action. This project is being built based on many illegalities, and one illegality that was pointed out was the sewage system of this project. Today our lives of our residents of this complex is in threat. This is a sample for what is going to happen in all other projects in Goa when the government fails the public. जेन्ना पळय स्टार्ट जाल्ले तेन्ना आमी हेल्थाक ऑलरेडी रिपोर्ट केल्ले. हेल्थान 14 तारखेर येवन हेल्थ कोर्टाली 14 तारखेर येवन नोटीस धाडलेलो बिल्डराक की क्लीन करा म्हणून, की तेणी रिपोर्ट केला. There were 65 cases. So after this, there are almost around more than 65 cases and the count raised to 149. So please provide us with the water report because we want to know what is the problem that is being created now. This is already a high time. कित्याक लागून हे दुयेंस जाला, खंयचे उदक पिवपाचे ते सांगता बॉयल करून पिवपाचे. लोकांनी कंप्लेन केलं की उदकाक वास येता म्हणून, आनी त्या वासाचे उदकूच बॉयल करून दिवपाचे. मोरोसर रावपाचे न्हू, काय मोरोंक रावला काय म्हणून गव्हर्मेंट आमचो. फेक करन्सी प्रकरणाच्या तपासा खातीर गोंय पुलीस बेळगांवा गेल्ले, मात दुबावीत न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्यान पुलिशेक तांची चवकशी करपाक मेळ्ळी ना. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण म्हापशेच्या ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन ह्या चारूय भुरग्यांक 7 लाख रुपयांच्यो फेक नोटी दिल्ल्यो खंय. ह्यो फेक नोटी मोडून खऱ्यो नोटी घेवप इतलेंच तांचें काम आशिल्लें. थारिल्ल्या प्लाना प्रमाण तांणी बेळगांवा शॉपिंग करपाक सुरवात केली. 500च्यो खोट्यो नोटी मोडपा खातीर तांणी 100 रुपया किमतीच्यो बारीक बारीक वस्तू घेवपाक सुरवात केली. 500च्या फेक नोटी बदला तांकां 400 रुपया मेळटाले. कांय वेळ शॉपिंग केल्या उपरांत ते एका रेस्टॉरंटात जेवपाक गेले. थंय तांणी बिर्याणीची ऑर्डर दिली. पूण बील दिवपाक गेले तेन्ना ते सापडले. रेस्टॉरंट धनियान फेक नोट वळखली. 4 जाणांक ताणें धरले आनी पुलिशेच्या सुवाधीन केले. जशें तुमी पळयलें की काल बेळगांव पुलिसेन फेक करन्सी खातीर 4 जाणांक अरेस्ट केल्ले. ते 4रांतले 3 जाण हे गोंयचे आसले. तेजे पयलेचें नांव हा की मोहम्मद अब्बास, हो धवल्ली रावपी. मागीर रुपेश वाकोडे हो काणकोणचो भुरगो, आनी एक हुसेन बक्षी हो मारगांवचो. सो आनी चवथो आहा तो श्रवण कुमार हो बिहारचो पण रावता गोंयानूच. एक्चुअली ती फेक करन्सी आहा ती खडे बाजारांत
जेन्ना पुलिसान तांकां अरेस्ट केलो तेन्ना कळोन येयलें की जे फेक करन्सी ह्या खडे बाजारांक खंय ते एक कितें आयटम घेताले आनी त्या आयटम घेतले म्हणून त्या शॉपकाराक खंय तरी डावट येयलो की हे फेक आहा म्हणून. तेणे बेगींतल्या बेगीन कॉल केलो पुलिसेक आनी तांकां सांगलें की आमच्या कडेन एक 4-5 जाण भुरगे आहा ते फेक नोटी घेवन येयल्या म्हणून. तशें पुलीस थंय बेळगांव पुलीस थंय पावले आनी तांकां रेड हँड तेन्ना धरलेले. कोर्टा मुखार येयलो आनी ज्युडिशियल कस्टडीन ते सद्याक बेळगांवच्या आसा. आनी मेजर अपडेट म्हटल्यार ते आज कन्फर्म जाता आमच्या सुत्रा कडल्यान की हे जे पयशे आहा जे फेक करन्सी आहा हे गोंयानूच तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायिल्ले म्हणून कळोन येता आनी ते डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर 4 दीस पयलीं म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन खंय हे पयशे डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर ट्रान्सफर जाल्ले आहा असो एक प्लॅन दिल्लो तांकां हे पयशे डिस्ट्रिब्यूट त्या प्रमाणे ते बेळगांव वचोन ते डिस्ट्रिब्यूट करताले. सो इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन येयलें की हांकां म्हापशा जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट जाले पयशे तेन्ना ऑलमोस्ट खंय 7 लाख रुपया हे फेक करन्सी तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायिल्ले. तेतूंतले काल आमी बेळगांव पुलिशेन पळयले ऑलमोस्ट 2.5 लाखा वयर खंय तरी तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट तांकां करपाक दिले ते पयशे तांकां मेळ्ळेले आसा. आनी हे आतां बाकीचे खंय हे बाकीचे बॅलन्स आहा तो फेक करन्सीचो तो खंय तेंच्यांनी स्पेंड केला हे आतां कर्नाटका पुलीस ते आतां करतात. सो एक्चुली ही फेक करन्सी जे करताले ते म्हटल्यार एक खंय तरी खडे बाजारान वचोन नाल्यार बाजारान खंय तरी वचोन एक 100 रुपयाची वस्तू घेवप ताका ती फेक जी नोट ताका 500 रुपयाची दिवप आनी तेज्या कडल्यान जे उरलेले बॅलन्स पयशे आहा ते घेवप अशें करून हे इल्लिगल जे दिताना फेक दिवप आनी घेताना रिटर्न घेताना हे लिगल घेवप पयशे अशें करून हे डिस्ट्रिब्यूट करताले. काल ही बेळगांव हांगा एक बिरयानी जेन्ना खावपाक गेले थंयसर बिरयानी खावन जेन्ना पयशे दिवपाक गेले ते तेन्नाच खंय ओनरान ताका डावट येयलो आनी ओनरानूच त्या पुलिसाक फोन करून हांकां 4 जाणांनी धरून दिल्ल्या. सो आतां इन्व्हेस्टिगेट करता की बाकीचे पयशे खंय आहा ते सो बाकीचो 7 लाखाचो एमावंट खंय आहा तो आतां तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केला काय खंय दवरला हे इंट्रोगेट आतां तेंचे चालू आहा. सोर्स खंयच्यान हो सोदपा खातीर ते गोवा पुलीस बेळगांव गेल्ले म्हणून कळोन येता आनी बेळगांव तांकां जे 4 जाण आहा तांकां इंट्रोगेट करपाचे आसले पण तांकां इंट्रोगेट करपाक मेळोंक ना. कित्याक की हेंच्या कडेन कन्सर्न गोवा पुलिसा कडेन काय कन्सर्न तेजो कोर्टाची ऑर्डरूय नासली सो तेज्या खातीर तांकां इंट्रोगेट करपाक मेळोंक ना. सो गोंयची टीम आतां परत गोंयान पावल्या म्हणून कळोन येता आनी जशी तांकां कोर्टाची ऑर्डर मेळटली हे गोवा पुलीस तेंची इंट्रोगेट करतले. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. खंयच्याच अधिकाऱ्याक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिवचे न्हय म्हूण 6 जानेर 1992 जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय जाल्लो तेन्ना मुखेलमंत्री सर्गेस्त रवी नाईक आशिल्ले. मात 2014 वर्सा पर्रीकाराच्या भाजप सरकारान कांय नेम आनी अटी घालून सर्व्हिस एक्सटेन्शनाक वाट मेकळी केल्ली. ते उपरांत साबार खात्यांनी अधिकाऱ्यांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिले. फाटल्या 3 वर्सांत 70 मायज अधिकाऱ्यांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन डाटा मेळटा तो असो. 2022 ते 26 मजगती प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टीक खात्यांत दोगांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन, खण खात्यांत एकल्याक सर्व्हिस एक्सटेन्शन, पुलीस खात्यांत 2 अधीक्षकांक एक्सटेन्शन, वीज खात्यांत 3 अभियंत्यांक एक्सटेन्शन, TCP खात्यांत 2 टाउन प्लॅनरांक एक्सटेन्शन, तांत्रीक शिक्षण खात्यांत 2 सर्व्हिस एक्सटेन्शन, भलायकी खात्यांत 1 दोतोर आनी 2 मेडिकल ऑफिसरांक एक्सटेन्शन, WRD खात्यांत 9 अभियंत्यांक एक्सटेन्शन, तातूंत तेन्नाचो चीफ इंजिनियर बदामी सगळ्यांत चड, उच्च शिक्षण संचालनालयात 1 प्राध्यापकाक एक्सटेन्शन, FDA खात्यांत तेन्नाचो संचालक सर्व्हिस एक्सटेन्शनार, PWDत वट्ट 19 जाणांक एक्सटेन्शन, तातूंत तेन्नाचो चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर सगळ्यांत चड काळ, खेळा खात्यांत तेन्नाच्या एका सहाय्यक संचालकाक सर्व्हिस एक्सटेन्शन, अकाउंट डिपार्टमेंटात 2 अधिकाऱ्यांक एक्सटेन्शन, राना खात्यांत 1 अधिकाऱ्याक एक्सटेन्शन, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन खात्यांत 1 स्टेनोग्राफराक एक्सटेन्शन, वजन माप खात्यांत एकल्याक एक्सटेन्शन, न्हय येरादारी खात्यांत एकल्याक जाल्यार गोवा सदनात 1 ड्रायव्हराक एक्सटेन्शन. मजगती सरकारी संस्था आनी महामंडळांनी अधिकाऱ्यांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन 2022 ते 26 मेरेन दिला. खादी आनी ग्रामोद्योग महामंडळात
एका अधिकाऱ्याक एक्सटेन्शन, गोंय विद्यापीठांत 3 प्राध्यापकांक एक्सटेन्शन, EDCत एका अधिकाऱ्याक एक्सटेन्शन, उत्तर गोंय PDAत 2 सर्व्हिस एक्सटेन्शन, गृहनिर्माण महामंडळात 1 सर्व्हिस एक्सटेन्शन, उत्तर गोंय ग्रामीण उदरगत महामंडळात 2 ग्रामसेवक आणि 1 ड्रायव्हराक एक्सटेन्शन, कदंब महामंडळात 2 अधिकाऱ्यांक एक्सटेन्शन, जाल्यार CCPत 1 अधिकाऱ्याक सर्व्हिस एक्सटेन्शन. कांय पदां खातीर प्रमोशनाक पात्र नाशिल्ल्यान आनी कांय अधिकाऱ्यांकडेन कामाची जबाबदारी आशिल्ल्यान एक्सटेन्शन दिल्ल्याचें सरकाराचें स्पश्टीकरण. विधानसभेच्या लेखी जापींतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर. The laughing part today, how mockery of governance has happened or murder of democracy is Karnataka, Tripura, Nagaland, Gujarat and Maharashtra. All are facing by-elections and all their sessions currently are on. The lapses Doritor Choilyar, we have submitted to the Honorable Governor that he writes to the President of India under 356(1) and asks, first we said that under 175, that power high to summon this assembly. If the government does not want to have a debate, then under 356(1), write to the President of India and make sure that this government is dismissed. आज 4 जणांचा विजय सरदेसाई दिसना तुमच्या ना सी ऑपोजिशन MLAs म्हणतात त्यांना we decided in the morning. He said that he stuck somewhere. He has acknowledged. All of us, there is basically 2 of my MLAs also. One is out of station and whatever. But we felt that as an urgent precaution, looking at the schedule of the Honorable Governor, we got a confirmation in the morning and that is why we went. तुम्ही चीफ इलेक्शन कमिशनर सामान्य गोंयकार जे आयज सामान्य गोंयकार आमकां जो विरोधकांक आपले इश्यूज सांगता आनी ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. कित्याक आतां बसून आमकां फोन येत आसा, लोकांक थोड्यांक खबर बसून ना असेंब्ली काबार जाली म्हणून ते फोन मारीत आसा की असेंब्लीन घ्या म्हटल्यार ही समस्या आयज आसा ती प्रत्येक गोंयकाराची आसा आनी गोंय राखपाक लागून हांव मागता की गव्हर्नरान हे स्टेप घेवचे आनी आमकां सगळ्यांक न्याय मेळोवन दिवचो. कानोळे दर्यावेळेर उबारिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर एक्शन घेवपाक हायकोर्टान पावलां मारल्या. ही बांदकामां मोडून गोंयच्या दर्यावेळांचो सांबाळ करपाचो हायकोर्टाचो हेतू. NGO कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान हायकोर्टांत याचिका घातिल्ली. GZMAन इश्यू केल्ले अर्दी प्रमाण दर्यावेळांचेर उबारिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडची, वाठार नितळ करचो आनी जमीन आदी आशिल्ली तशी करची म्हूण याचिके वरवीं NGOची हायकोर्टाक मागणी. तशेंच हे केसीत गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाक प्रतिवादी करचो म्हूण NGOन मागणी केल्ली. हायकोर्टान याचिकादारांची मागणी मान्य करून बायोडायवर्सिटी बोर्डाक संबंदीत बांदकामांची पळोवणी करपाक सांगल्या. दर्यावेळांचो सांबाळ करपाक लागपी खर्चाचो अदमास घेवन ते विशीं कोर्टाक कळोवपाक सांगला. सुचयिल्ले प्रमाण अधिकाऱ्यांनी काम केलां वा ना ताचो नियाळ घेवपाक कोर्टान 22 एप्रिलाक फुडली सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा पुलीस म्हटलं की तुमकां नार्को टेस्ट दिवचे पडटले, सो तेजेरूय हांव तांकां 100% सपोर्ट करतलें. फाटल्या वर्सा कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच तापिल्लें. सरकाराचेर लोकांनी खूब टिका केल्ली. ह्या प्रकरणात पूजा नायकान स्वता आपणे लोकांकडल्यान पयशे घेवन सरकारी अधिकाऱ्याक दिल्ल्याची गवाय दिल्ली. पूजाची क्रायम ब्रांचीन चवकशी केल्ली. ते वेळार आपणाक फुटोवपाचो यत्न चल्ला. सरकाराक जाय जाल्यार आपूण नार्को टेस्टीक तयार आसा अशें पूजान जाहीरपणान सांगिल्लें. प्रेशरा उपरांत सरकारान नार्को टेस्टीची तयारी केल्ली. मात पूजा आतां नार्को टेस्ट दिवंक सोदिना म्हूण म्हायती मेळटा. ह्या प्रकरणात नेमकें कितें चल्लां तें स्पश्टपणान पूजा सांगूंक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. माझ्या चेड्याक 17 जानेवारीक एक्सिडंट जाला. तेजो एक लेफ्ट सायड पांय फ्रॅक्चर आसा फूल, सो म्हणजे क्रॅक आसा. सो ताका फूल प्लास्टर घातला. ही कॅनॉट वॉक, ही कॅन ओनली सीट ऑन बेड. आनी हेका लागून आमी बोर्डा कडेन एग्जाम येयली इन बिटवीन. सो आमी बोर्डा कडेन रिक्वेस्ट केला की ताका स्पेशल परमिशन दिवचें, लायक हें आपले बेड हें करपाक, बसोवन बरोवपाक आनी रायटराचे रिक्वेस्ट केले. सो बोर्ड अलावड टू आमकां सपोर्ट केलो तेणी बोर्डान आनी आमकां हें दिलें
परमिशन दिले की ताका अलाव करपाक बॅड आनी रायटर. सो थँक्स टू गोवा बोर्ड आनी म्हाज्या चेड्याची बरे भशेन एग्जाम जावची अशें आनी अशें आमी मागता. थँक्यू फॉर मजगती भुरग्याची परिस्थिती पळोवन स्कुलान घडणुके विशीं गोवा बोर्डाक कळयलें. गोवा बोर्डान खाटीर न्हिदून परीक्षा दिवंक परवानगी दिल्या. सध्या तो परीक्षा दिता. आनी गोवा बोर्डाक लेटर करतकीच तांणी परमिशन दिलें ताका आनी तांकां एलावूय केलें की तांणी थंय एक बॅड व्हरप आनी त्या बॅडाचेर ती जी बॅड अशी वयर सरता ताका सिटींग पोजिशन मातशें स्लिपींग जायना जाल्यार सिटींग पोजिशनान बसून बरोवपाक ताका फॅसिलिटी दिली. आनी ऑल्सो एक रायटरूय जरी तर तो मातसो टायर्ड जालो बरोवपाक जाल्यार तो भुरगो एक स्टँड बाय म्हणून तांणी एक रायटरूय ताका दिलो. आनी वी आर व्हेरी हॅपी दॅट आवर स्टुडंट बेनिफिटेड अँड द गोवा बोर्ड हॅज हेल्प्ड हिम. मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर आयज एक केस आयिल्ली आसा की एका मायनर भुरग्याक आनी 4 मायनर भुरग्यांनी एसॉल्ट केल्लो आसा म्हणून. आनी सद्या जो एसॉल्ट जाल्लो आहा तो भुरगो ताका खूब मार लागिल्ल्यान ताका बेतकी हॉस्पिटलान हांगासर एडमीट केल्लो आसा. जाल्यार जे मारपी शिल्लक कारणां लागून एक झगडी जाली अशें म्हणटात. हे 4 भुरगे आहात तांकां मार्दोळ पुलिसांनी डिटेन करून तांकां सद्या अपना घरान जे मेर्शे हांगासर आहा थंय तांकां धाडलेले आसा. अशें आयकूं येता की खंय तरी पेपर सुटोवन वयतना बेश्टोच तेंच्या भितर वाद जालो आनी त्या 4 भुरगे जो ग्रूप आशिल्लो तेंच्यांनी मेळोन हो एकलो जो सायडीच्यान चलोन वयतालो ताका तेंच्यांनी बडयलो म्हणून. मार्दोळच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Since the Bharatiya Nyaya Sanhita was implemented on 1st July 2024, replacing the Indian Penal Code, in the state of Goa, for the first time, it has come full trial conviction as the Mapsa JMFC court has convicted Sarvesh alias Maru alias Babu Govekar for stalking, criminal trespassing into victim female's house at Simbado, Arpora, and outraging the victim's modesty, and the court has sentenced 3 years simple imprisonment. The Mapsa JMFC court has also ordered fine of 35,000 rupees, which will go to the victim female. Mukesh Kumar for Prudent. तो अभी हम मंगेशी टेम्पल में आए हैं अपने आशीर्वाद लेने के लिए भगवान से और गोवा के लोगों के सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना करने के लिए, देशवासियों के सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना करने के लिए और अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए. सर इलेक्शन कैंडिडेट्स को अनाउंस कर देंगे. गाय किधर लेके काटने के लिए लेके जा रहा था ना. ओ भाई काटने के लिए तू भागा. तू काटने के लिए लेके जा रहा था. तेरे को मालूम था गाय है उसमें. हे दोघो गोरवान घेऊन वयता हे पाय. कासरवाडी पेडणे हांगा आयज उजवाडाक 2:15 सुमार 12 कॅटल्सांक इलिगली खंय तरी ट्रान्सफर करून व्हरताले एका ट्रकान घालून. आणि ह्या वेळार थंयसरले जे लोकल आसा कासरवाडी पेडण्यातले लोकल्सान ड्रायव्हर आणि त्याच्या वांगड्याक धरून तेंच्यांनी मोपा पोलिसाच्या ताब्यात दिल्ले आसात आणि फुडली जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा मोपा पोलीस करीत आसात. मजगती केरी सक्तरी चेक नाक्याचेर बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गोमांस व्हरपी गाडी आडायली. वाळपय पुलिसांनी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. चौकशी चल्ल्या.